असेंब्ली टॉक गोंय विधानसभा अधिवेशनाचो आयचो 7वो दीस. आज वेगवेगळे प्रश्न चर्चेक आयल्या. बोरये पूल धरून तो खाजन जमनीचो विशय, SIT इन्व्हेस्टिगेशन, जमनी कशे तरेन भायले ना करतात, काबार करतात, लोक हितसंबंध स्थानीक तातूंत भितर कशे आसतात, ह्या प्रश्नां भितर सरकार कितलो गंभीर आसा, कचरा वेवस्थापन, ते शिवाय आतां डिमांड्साचेर चर्चा सुरू आसा. म्हजे बरोबर आसा निरज नायक आनी विधानसभा संकुलान आमचो न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. हांव सगळ्यान पयलीं निरज विश्वनाथ नेने कडेन वतां. म्हाका आयच्या दिसा विधानसभेक जें कितें जालें ताजे बद्दल थोडक्यान म्हाका तुजो रिपोर्ट दी. सर, जशें तुमी सांगले थोडक्यान, पयलो प्रश्न आशिल्लो तो म्हणजे बोरी ब्रिजाचो विजयान काडिल्लो. सो तेचेर विजय उलयलो, मागीर तेचेर CMची रिप्लाय जाली. ह्या वेळार वेगवेगळे विशय आयले, GCZMA किंवा बाकीचे हे सगळे कॉन्सेप्ट. कॅप्टन वेन्झी उलयलो, युरी उलयलो. ताजे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार दुसरो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो तो म्हणजे SIT संबंदीत. SIT संबंदीत निलेश काब्राल म्हणजे भाजपाचो आमदार, त्याने एक म्हत्वाचो मुद्दो आयज प्रश्नोत्तराच्या काळात उपस्थित केलो. तो म्हणजे 1 मॅन कमिशन SIT स्थापन करून सुद्धा आयज सरकारान जी रिप्लाय दिल्या ती ह्यो केशी कोर्टा कडेन वयतल्यो म्हणून. तर हो कोर्ट खंयचो आनी कोर्टा कडेन वचपाचें कारण कितें अशा तरेचो प्रश्न करता तेणी मागीर विस्तृतपणान ताची विस्कटावण केली. सो तो एक जो आमी पळय म्हत्वाचो असो प्रश्न आयच्या वेळार आयलो. सो हेतून जायत्यो टॅक्निकल गजाली हेचेर भाश्य जालें. आनी तिसरो एक म्हत्वाचो प्रश्न एक आशिल्लो तो म्हणजे मायनिंग लिजा संबंदीत. मायनिंग लिजा संबंदीत दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी हाणें प्रश्न केल्लो की जी घरां देवळां लीज एरियेन आसात तांचे फुडें भवितव्य कितें, ताचेर सुद्दां आयज सरकारान जी आसा ती रिप्लाय दिल्या. ओके. आमचो विश्वनाथ, आमी मदीं मदीं तुजे कडेन येतले. ताजे पयलीं हांव निरजा कडेन तेंच उलयतां. बोरये पुलाच्या संदर्भान थंय पळय जी खाजन जमीन आसा त्या संदर्भात आज चर्चा जाली आनी बरी चर्चा जाली. अशें म्हणटात की हांवें तूं स्वता इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान फोंडें वतना ह्या मार्गा वयल्यान गेले तेन्ना वयल्यान जो पळय कितें विस्तीर्ण आमकां ही खाजनां दिसतात. म्हाका दिसता नेवराच्या उपरांत येदी व्हडली खाजनां जर खंय आसत जाल्यार ती ह्या एरियेन आसात. आनीक ह्या खाजनाक तुवें म्हणटा तशें की एक आमच्या पुर्वजांनी ती मॅन मेड येदें व्हडलें एक अप्रूप अशें एक नैसर्गीक एक वेवस्था तयार केल्या. आनी ही वेवस्था इतली सामकी बरी की एक जगातलें आश्चर्य अशेंय ते मानतात. सो तांचो सांबाळ जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. कारण म्हणजे जस्ट नॉट खाजन म्हणजे कितें एग्रीकल्चराचें हें न्ही, इट्स एक्चुअली हेरिटेज स्ट्रक्चर्स फॉर गोवा. एक्झॅक्टली. बिकॉज दीस हजारांनी वर्सां जालीं आमच्या पुर्वजांनी ती केल्ली आनी सपोज टू बी वन ऑफ द लार्जस्ट मॅन बेस्ड स्ट्रक्चर्स इन द एंटायर रिजन. सो इतले एफर्ट आनी घातले आसतले आनी कितली तांचे फोर सायटेड नाशिल्लें. आनी तांच्यांनी जमीन जशी हें सॉल्टी उदक तांच्यांनी पयस करून तांचे बांद बांदून नवी एग्रीकल्चर लँड तयार केल्यो. बरोबर. सो कितली एफर्ट तातूंत गेले आसतले आनी इतली वर्सां ते आतां हजारांनी वर्सां ती इंटॅक्ट आशिल्ले, कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ले. आतां जेन्ना हो डेव्हलपमेंट आनी सुरू जालो पळय, इट्स बेजिकली डेव्हलपमेंट वर्सीस हें. आनी ही सगळी आतां रोडा खातीर हे डॅमेज जावपाक लागले. आतां ब्रीज ते खाजनां काबार करतलो. आनी खाजनाचो प्रॉब्लेम कितें आसा की खाजनां म्हणजे एक बांद खंय मोडलो न्ही आनी भितर उदक भरलें की ती एंटायर एरिया भरता. सो फूल एरिया डिस्ट्रॉय जाता आनी उदक खारी उदक भितर सरप म्हणजे मागीर कितलीशींच वर्सां एग्रीकल्चर करप शक्य जायना. सो ताका डेव्हलपमेंट एक कारण आसा. दुसरें कारण म्हणजे पिसिकल्चर. लोक नुस्तीं मारपा खातीरय हाजे पयलीं खाजनां फोडटाले, बांद फोडटाले आनी उदक भितर घेताले. पूण हो जो विशय आसा बोरीचो, आतां आमी कितलो पर्यंत हें बॅलन्स करतले तें आमकां पळोवपाक जाय. डेव्हलपमेंट आनी हें आमचें ट्रेडिशनल जें आसा. कारण ताणें मिनिस्टरान CMान उतर दिलां त्या प्रमाण तो म्हणटा की हाजे खातीर डॅमेज जातलीच. आनी 3-4 वर्सां जे पर्यंत ब्रीज बांदता पळय तो पर्यंत सगळीं उदक भरतलीं आनी तो पर्यंत म्हणटा आमी कंपेन्सेशन दितले फार्मरांक. ताचे नंतर कितें? हांव फार्मरांक कंपेन्सेशन दिवपाचो प्रश्न उलयना. हांव उलयता तो गोंयची पळय जी नैसर्गीक संपदा आसा, पर्यावरण आनीक आमचें एकूण सैम, हाजो सांबाळ हो जावचोच पडटलो. सदांच अशें म्हणटात न्ही की ल्हानपणान एक अप्रूप आसा
स्मॉल इज ब्युटिफूल आमी तो आवाठ अशे तरेन वाडोवपाक लागल्यात की ताजो आतां एक धरबंदच उरूं ना. म्हणजे विकास विकास म्हळ्यार कितलो विकास, कितले रस्ते, कितले रस्ते. एक रस्तो केलो थंय एक पूल आयलो की ताचेर आनी एक पूल आयलो. कांय दिसांनी तो पूल खिळखिळ जाता थंय आनी एक लेन. कितले तीन पूल कोणा खातीर दॅट इज अनदर बीग क्वेश्चन. ताणें आतां म्हणटा पळय तांचें म्हणटा तो होल ऑब्जेक्टीव इज टू पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणटात. सो पोर्टाक कनेक्ट करपा खातीर हें सगळें चलना. आतां पोर्टाक कनेक्ट करून कितें करतले तशें ते ऑपोजिशन जशें म्हणटा की तुमी कोळसो व्हरपा खातीर हें करता म्हणून. आनी हो कोळसाचो प्रश्न परत येता. संसदेनी काल ते आमच्या खासदारांनी रेज काडला. सो दीस समथींग एक बरी गजाल. आनी सीएमान चुकून उलयता म्हणलें की फक्त कोळसोच न्ही बाकीचे कशे व्हरतले अशें म्हणलें. हाजो अर्थ थंय कोळसो व्हरतले हें कळटा. आनी तांणी आयज सद्या एमपीटीन सगळ्यांत चड हँडल जाता तो कोळसोच न्ही. सो म्हाका दिसता तें अशें की आमी हो जो पळय विकास पळय म्हणटात हाजेर एक डिबेट जायच ना. पण खंयचेंय सरकार येवं मागीर तें आडवें उबें दावे सगळ्यांक एक विकासाचो असो एक तो ध्यास लागला न्ही. आनी तातूंतल्यान रस्ते करप, शेतां पुरोवप. विकास म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर, फक्त रस्ते आनी बिल्डिंगो हो तांच्या खातीर विकास आसा. विकास हो गोंयकाराचो जावपाक जाय. जो पर्यंत गरीब मनीस आसा ताचो विकास जावपा. विकास म्हणजे कितें, लोकांक एम्प्लॉयमेंट, गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळप, आमची एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट जावप, नेचर प्रोटेक्ट जावप, आमची कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्ट जावप, हो विकास न्ही. जर आतां हो रस्तो हो पूल जर समजा पोर्टाक जर समजा कनेक्ट करपी केलो, परत मागीर इंडस्ट्रियल इस्टेट वाडटली. इंडस्ट्रियल इस्टेट वाडली की फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणाचेर घरांचे संकूल येतले, कारण एअरपोर्टाक लागीं. परत विकासाच्या नांवान परत ज्यो पळय कितें गोंयच्यो जमनी आहा ते भायले हाडटले. स्थानीक मनीस आनीक फाटल्यान पडटलो. स्थानीक मनीस चड गरीब जातलो. हातूंत स्थानीक मनीस तात्पुरतो ताका मेळटा आसतले पयशे, पूण तो सस्टेनेबल विकास न्ही. खरें म्हणजे आयज आमी अशी क्वेश्चन करपाची पाळी आयल्या की बाबा तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां आनी नाका पुरोवंक बस जाली अशी म्हणपाची पाळी आयली. आनीक दुसरो विशय आयलो म्हणटा SIT. हेची पळय वेगळी टीम केल्ली लँड ग्रेड ह्या संदर्भांत मोठो गाजाबाजा करून आनी आतां खंय ही जमीन खंय परत मेळोवपाक खंय कोर्टान वचचें पडटलें. सो ताका घरचा अहेर निलेश काब्रालान बरो दिलो की अरे जमीन म्हजी ती कोण तरी खाता, ती जमीन सरकार ताब्यान घेता जाल्यार ती परत मेळोवपाक हांवें जर कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार आनी कितें तुमी केस घालात जाणें जमीन खाल्ली तांकां. सो हो जो पळय प्रकार आसा हें कितें म्हणटा कळना. SIT सरकार स्थापन करता गोंयकारांक मदत करपा खातीर, तांची जमनी मेळोवपा खातीर काय ना. हो म्हणटा CM म्हणटा की आमी पळय कितली कितें अचिवमेंट केले. एक म्हळ्यार थोड्यांक अरेस्ट केलें, 7-8 जाणांक भितर पडयलें. मागीर इतल्यो केसी 100 केसी फायल केल्यो जालें. एंड ऑफ इट. ताजो ऑब्जेक्टीव कितें आशिल्लो? ऑब्जेक्टीव आशिल्ल्यो जांचे जमनी बळकायल्या तांकां जमनी परत मेळप. एक्झॅक्टली. जो पर्यंत त्यो मेळना तो पर्यंत ही सगळी करून कांयच फायदो ना न्ही. आनी वेळान बळकावपाचें चालूच आहा. कितलेशे हजार जमनी खंय बार्देस तालुक्यांत 2,000-2,500 जमनी फाटल्या एक वर्सान लोकांनी कोण तरी हडप केल्यात. दुसऱ्या अर्दान पयर आतां आसगांव इश्यू येतकीर तो प्रकर्शन जाणवलो न्ही. SIT स्थापन करतात, नजर म्हणटात पोलिसूच इनवॉल्ड आहा ह्यो जमीन मेळोवपा खातीर. एक्झॅक्टली. आनी ती जी बायल जी पळय इनवॉल्व आशिल्ली, जी जेणे घर घेतिल्ली तिका सरकारच सांगता तिका अरेस्ट करपाची गरज ना. ओके, मशिनरी हाका एक्चुअली एक्झॅक्टली एक सपोर्ट करतात. इवन ते सेल डीड आनी एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा म्युटेशन एक दिसान जालो कसो. म्युटेशन जाता ती सेल डीडाची ती आपल्याचे घोवाचें नांव बरयना, आपल्याचे बापायचें नांव बरयता. ह्यो ज्यो बारीक बारीक गोश्टी आसा पळय हे तांकां हाजो अर्थ असो जाता की रजिस्टर ऑफीस आसा पळय हे सामकें हांकां सामील आसा कंप्लिटली. न खाणे दुंगात आनी आपुणूय खावपाना म्हणून जे पळय कितें प्रचार चलतालो हातूंत भितर पळय एक पोलीस ज्येश्ठ अधिकारी सामील आसा. ताका कितलो पगार आसतलो? कोट्यांनी रुपये गोंयान खर्च करून जमीन घेवपा इतलो. हाजी चवकशी जावपा नाका. कांयच चवकशी जायना आतां. फक्त एक्झॅक्टली. एक ऑफिसर्स आसा तांकां आतां कालच एक रिपोर्ट आयला की एक हाजी स्टेट गव्हर्मेंटाची एक ऑफिसरांची जर हें करतले जाल्यार CBI जर एन्क्वायरी करतली जाल्यार परमिशन घेवचें पडटलें खंय. करेक्ट. सो अशे तरेचे प्रोटेक्ट करपाचें म्हणटा पळय हळू करून करप्ट लोकांक प्रोटेक्ट करपाचें हें जाल्लां. ना पूण हें आतां म्हाका दिसता तें अशें की लँड ग्रॅबिंग हो इशू एक सिरियस गंभीर इशू आसा. गोंयची जमीन इतली इल्ली ल्हानशी आसा
ती जमीन आमी कोण तरी भायले व्हरतले जमीन खातले अशा परिस्थितीन ती जमीन जर सांबाळून दवरतले हे करता हे सगळे विकासाचो कडेन संबंदीत खाजनां ना जातात पूल कितले बांदतले रस्ते केदे वाडयतले इंडस्ट्रियल टुरिझम कितले वाडयतले क्रूज टर्मिनल म्हणटा फुडल्या वर्सा खंय एपीटीन क्रूज टर्मिनल जावपा आसा 500 कोटी रुपया खंय गोवा सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा क्रूज टर्मिनल बांदपा थंय Exactly. थंय कितले टुरिस्ट येतले ते आनी एडिशनल लाखांनी येतले एक्झॅक्टली सो ऑलरेडी 1 कोटी येता ते आनी काय लाख येतले सो जालें गोंयची घट्टाण करपाची एक पूर्ण विकासाची प्रक्रिया सरकारान ब्लू प्रिंट तयार केला ताकाच जोडून हांव आनी एक विशय घेता जो आज आयलो तो मायनींग लीज लीज दिवचे पयलीं तुमचे कडेन तयार नाका सरकारा कडेन प्लॅन घाईन मायनींग सुरू करतले म्हूण केलां ऑलरेडी ताची पावणी केली लोकांक दिलां आनी आतां लोक बोवाळ मारतात की आमची घरां वतात देवळां वतात घराचे कशें आशिल्लें मायनींग गोंयचें हें लोकांच्या फाटल्या दारान मायनींग चलतालें केन्ना जेन्ना मायनींग हें इतली अवजड मशिनरी वापरनासतना चलतालें ल्हान प्रमाणांत चलतालें अचानक कांय मिलियन टन्स एक्सपोर्ट जावपाक लागले तातूंतल्यान चिनी मार्केट सुरू जातकीर जी पळय कितें येदो व्हडलो हावार सामको सावार आयलो आनी मशिनरी अर्थ मुव्हिंग मशिनरी आयल्यो एक्झॅक्टली आनी आतां जेन्ना मायनींग लीज दिता तेन्ना सरकार परत म्हाका दिसता अशें की पयलींचेच जे पळय चुकाव ते करपाक सोदता मायनींग कंपन्या कडेन सामकी शरणागती तुमकां जाय तें करात म्हणजे एटलिस्ट रूट ठरयात सुप्रीम कोर्टान कांय गायडलायन्स सोडून दिल्यात त्या प्रमाणे मायनींग चालू करतना रस्त्याची जी कितें तांक आसा ती तुमी मेजूंक जाय ह्या रस्त्या वयल्यान कितले ट्रक वचूंक शकतले नंबर 2 मायनिंगा खातीर बगल रस्ते तयार करात गांवच्या आनीक पर्यावरणाचो इबाड जाता त्या रस्त्या वयल्यान ते मायनींग चलपाक जायना बगल रस्ते तयार करुनात ताजे पयलींच मायनींग हें सगळें लीज तुमी दिवन उडयल्यात हे सरकाराचे परत आमी जे पळय आतां उदोलच्यान उलयतात विकासाचें त्या सगळ्या विकासाचो हो एक सरकाराक एक सामको सावार आयला गोंयचो विकास करपाचो म्हणून तांच्या विकासाची कल्पना आहा ती कंप्लिटली डिफरंट आसा तातूंत भितर गोंयचो मनीस भायर पडटा गोंयचो गोंय काबार जातलें गोंयचो आत्मो काबार जातलो हातूंतल्यान एक्झॅक्टली आनी कितें भरतलें निमाणें जर फक्त जर हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आनी सगळे तरेची एक कॉस्मोपॉलिटन जर स्टेट जावपाची आसा बॉम्बे सारकी तर गोंय खंय पडटलो थंय भितर एक्झॅक्टली आमी परत म्हाका दिसता विश्वनाथ नेने कडेन या विश्वनाथ आयकूं येता तुका विश्वनाथ आमी आतां बोरये पूल खाजन जमनी SIT हाचे संदर्भात उलयल्ले आसात तर ताजे नंतर क्वेश्चन अवरा नंतर जी पळय चर्चा जाली ती तुवें आयकल्या आयकूं येता हॅलो हय हय तर आमी जी चर्चा केली ती तुवें आतां आयकली आमी तुवें सांगता पण बोरये पूल खाजन SIT हाच्या संदर्भात उलयल्यात सो आतां डिमांडाचेर चर्चा चालू आसा न्ही हय सर सध्या आतां डिमांडाचेर चर्चा चालू आसा आनी आयज डिमांड जे आसा ते रेव्हेन्यू खात्याचे आसा बाबुशाचे आसा सो ह्या वेळार उलयतना जायत्या आमदारांनी मागण्यो केल्या सो सर आता डिमांडाच्या वेळार जायत्या आमदारांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो केल्यो तितून काय महत्वाचे मुद्दे मांडले तितूंतलो एक जीत आरोलकार मांद्रेचो आमदार त्यांनी एक मुद्दो मांडलो की तेंच्यो वाटो म्हणजे गणपती विसर्जनाच्यो वाट्यो पारंपारीक मच्छीमारांच्यो वाट्यो ह्यो बिल्डरांनी आडयल्या आणि तांकां आतां एक्सेस ना सर अशा तरेन हे जे सगळे अतिक्रमण मांद्रे मतदारसंघात चल्ला ते खंय तरी पयस जावपाक जाय किंवा तेचेर खंय तरी कायदो काडपाक जाय अशे तरेची मागणी जितान आयता डिमांडा वेळार उलयतना केल्ली ताचे उपरांत दुसरी एक मागणी म्हणजे किंवा एक भाष्य केलें ते म्हणजे भाजपचेच आमदार दाजी साळकार जे आहा ताणी सांगले की राज्यां भितर ज्यो जमनी पडींग दिसता त्यो पयली शेतकी जमनी पूण मागीर हे बिल्डर किंवा कन्स्ट्रक्शन लॉबी किंवा भायले लोक थंय एक्सेस रोड तयार करता आणि एक्सेस रोड तयार केलो काय त्या जमनीचे झोन जे आहा ते चेंज करपाक इजी पडटा सो अशे तरेन गोंयच्यो कितल्योश्यो जमनी हो झपाट्यान तेंचेर कब्जो येता शेतकी जमनींचेर आणि तेका लागून हे भविष्यान कितें व्हडले एक संकट जमनींचे गोंयच्यो जमनी अस्तित्वान दवरपा खातीर राखून दवरपा खातीर अशे तरे विधान किंवा म्हायती जी आहा ती
दाजी साळकारान अशी म्हत्वाची केल्या. बाकीचे आमी जर मागण्यो पळयत रेव्हेन्यू किंवा बाकी त्यो जनरल आसात. कोणे कोणे आपल्या मतदारसंघ निहाय ज्यो आसा त्यो मागण्यो केल्ल्यो आसा. तर वदळ तुम्ही जेन्ना SITचो उल्लेख करताले, SITच्या विशयाचेर उलयताले तेन्ना एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा की आतां मेरेन फक्त एकूच जमीन पयलींच्या ओनरा कडेन ट्रान्सफर जाल्ली आसा आणि ती जमीन सुद्धा जाल्या ती म्हणजे आसगांवां सर्वे नंबर 78/2. सो आता ही 78/2 जमीन कोणाची ते पळोवचे पडटले, कारण आतापर्यंत एकूच जमीन ही ओनराक परत त्याच्याकडे ट्रान्सफर जाल्ली आसा. बरें आसा, ओके, थँक्यू. आमी गरज लागल्यार तुजे कडेन परत येतले. नीरज, ह्या सायटीच्या जेन्ना डिस्कशन चालू आशिल्लें न्ही, एक व्हेरी इंट्रस्टिंग जेन्ना पॉयंट आयिल्लो तो म्हणजे आतां हें इतलें चलता पळय, हें जर आमकां करप्शन आनी हें सगळें रॅकेटां जर बंद करपाक जाय जाल्यार ऑनलायन सगळें रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय आनी जाता तितलें ऑनलायन हें सगळें हें जावपाक जाय. अजून पर्यंत हें बोटांचे ठशे घेवपाचें काम अजून चालू आसा. आमी खंयच्या सेंचुरीन आसा आमी आयज गोंय. सो ते म्हणटा की हें सुद्दां आतां सगळें मोबायलाचेर हाचेर जावपाक जाय, ऑनलायन जावपाक जाय, कॅप्चर करपाचें सगळें फिंगर. नाही बरोबर, जितले म्हणून पारदर्शक जावपाची गरज आहा न्ही तितले म्हाका दिसता पारदर्शक पण जावपाक जाय. कांय डिपार्टमेंट आहा तांकां हें नाका, तांकां ट्रान्सपरन्सी नाका, IT नाका तांकां. पण आतां विश्वनाथ नेनीन एक गजाल सांगली, ती परत एक जमनीचो प्रश्न आयलो खंय आनी एका आमदारान तो काडलो की अतिक्रमणां जातात, लोकांच्यो ज्यो पळय पांयवाटो ताजेर, मच्छीमारांचे पळय जो कितें पारंपारीक वाटो ते अतिक्रमणां. आतां एक कॉमीक तूं जाण तूं जे आतां हालीं अभ्यास जाल्यात गोंयच्या राजकारणाचेर. पयसो खंयचो येता, पयसो येता जमनी ताब्यान घेवप, शेत जमनी कन्वर्ट करप, रानां कापप, त्यो जमनी भायल्यांक विकप, हातूंतल्यान एक पयसो जनरेट करप, तो राजकारणा खातीर वापरप, मतदारांक परत विकते घेवपाचो प्रयत्न करप आनी कॉमीक करून हातांत भितर चडांत चड लोकप्रतिनिधी. म्हणजे हांव फक्त आमदार म्हणना, पंच धरून तो आमदार तो मंत्री हातूंत सगळीं इनवॉल्ड आसात. आनी कॉमीक म्हळ्यार कितें विधानसभेनूय हे चर्चा करतात. तेच काय आमी कांय जाता भितर ना. एक्झॅक्टली लोकांचे पयशे म्हणटा आमी असले कामां करना, काय करना. पूण ज्यो पळय आतां विद्यापीठान एक अभ्यास जाला, दुसरे कांय आमचे पत्रकारांनी कांय अभ्यास केल्ले आहा, तातूंत जमनीचो वेव्हार हो मुख्यतः आमदार सरपंचाक लागीं धरून आनी दुसरे अर्धान मंत्री हांकां सगळ्यांचे एक ते क्लिक, सगळ्यांची एक साखळी जाल्या. जमनी पयलीं गजाल, जमनी मेकळ्यो दिसल्यो, घरां बंद दिसलीं ती कॅप्चर करप. ते कॅप्चर केलें. ताजे नंतर शेत जमनी दिसल्यो त्यो कॅप्चर करप. रानां, आतां रानाचेर, कारण आतां दर्यावेळो आमी खावन उडयल्यो, दुसऱ्या अर्दान शेतां जवळ जवळ आतां लोकांच्या ताब्यान गेलीं आनी आतां उरलं तें रानां. सो ते रानाचेर कशे तरेन हावळ हाडप, भायले पार्टी येवपाक लागल्यात. सो भायल्यो पार्टी येवन तांकां कॅप्चर करून लागपाक लागला आतां मोठ्या प्रमाणात. एक्झॅक्टली इतले वर्सां लागूंक एक्झॅक्टली अचानक रानान उजो लागता. सो हें सगळें जें पळय कितें आहा दुष्टचक्र, तातूंत भितर लोकप्रतिनिधी सामील आसात आनी पॉलिटिकल सिस्टम हातूंत भितर इनवॉल्व जाता. बिकम वेल ऑयल इंडस्ट्री जाली सद्या सामकी. एक्झॅक्टली. हाजेर आतां कशें अपेक्षा कितें करतले? हेच जर भितर सगळें इनवॉल्व आसा जाल्यार आनी हें सॉल्व कसो जातलो प्रॉब्लेम? एक्झॅक्टली. जावप व्हेरी डिफिकल्ट. कारण आमी म्हणटात की विधानसभा हो एक कायदे करपी एक येदी व्हडली एक व्यासपीठ, जंय कायदे जावपाक जाय, लोकांचें हितरक्षण जावपाक जाय, गोंयचें हितरक्षण जावपाक जाय, गोंयचे फुडाराचो विचार जावपाक जाय, गोंयचे पिळगेचो. कारण एक बरो आतां पळय जो विशय येता फुडल्या पिळगेचो विचार, जो मायनिंगान गोवा फावंडेशनान हाडलो की तुमी जें कितें मायनींग जें आहा तें आयच्याच बुड्डून खावन उपकारचें ना, तें फुडले पिळगे खातीर दवरचें पडटलें. म्हणटकीर मायनींग जें पळय कितें पयसो जनरेट जाता तो फुडले पिळगे खातीर दवरतात. तशेंच आतां जमीन आनी एकूण विकासा बद्दल जायचें पडलें की जो कितें पळय जमीन पळय तुमी रुपांतरीत करतात आनी जी पळय विकतात तातूंतलो पयसो. गोंयचो नेचरच ही हेरिटेज न्ही गोंयची. गोंय म्हणजे कितें? गोंय म्हणजे बिल्डिंग आनी रस्ते न्ही. गोंय म्हणजे गोंयची एग्रीकल्चर, गोंयची टोपोग्राफी ही आमी कंप्लिटली नष्ट करपाक लागल्या. मागीर गोंय म्हणून कितें करतले? हांव परत नेने कडेन वता. विश्वनाथ सांग. सर आतां आमी हे असेंब्ली कव्हर करता पळयता हांगा, पूण आमी जर पळयत जाल्यार सरकाराच्यो भानगडी किंवा जे कितें गैरव्यवहार आहा ते सरकाराचेच आमदार आतां वयर काडपाकूच जाय. 33 मेंबर आहा मरे, तांकां जाल्यार उलोवपाची संद कशी मेळटली? एक भाजपाचो आमदार जो आसा राजेश फळदेसाय, तेणी आतां उक्ताडार हाडल्या. ती म्हणजे
कोयर जो आहा त्या कोयराची विल्हेवाट करता अशें सांगून सरकाराचे लाखांनी रुपया आता पंचायतीन खाल्ल्या अशा तरेचो आरोप आता भर सभागृहात राजेश फळदेसाय भाजपच्याच आमदारान केला आणि त्या पंचायत काय पंचांची नावं घेतल्या, उपसरपंचाची नावं घेतल्या आणि पंचायत सचिवाची नावं घेतल्या. म्हणजे ते सरकारा कडल्यान पयशे घेताले की कोयराची विल्हेवाट लायता म्हणून आणि तो कोयर जो आसा तो न्हंयन व्हरून उडयताले. अशा तरेची बाब ही आता आमदारानूच सरकाराच्या नजरे मुखार हाडून दवरलेली आसा आणि तेणी मागणी केल्या की बेगोबेग हेचेर कारवाई करची. ती पंचायत भाजपा कडेन ना, सकयल्या लेवलाचेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेवलाचेर कशे तरेन एक गैरव्यवहाराचे चित्र चलता किंवा कशे तरेन गैरव्यवहार वेगवेगळे आयडिया करून चलता त्याची आता उदाहरणां जी आहा ती विधानसभे भितर सत्ताधारी आमदारूच हाडपाक लागल्यात सर. आणि हे आता एक लेटेस्ट उदाहरण येयल्लें आसा. म्हणजे कोयराची विल्हेवाट लायता अशें सांगून तो कोयर न्हंयन उडयता आणि हो प्रकार घडला तो म्हणजे खोर्ले धुळापे पंचायती भितर असो आरोप खुद्द त्या आमदारानूच केला त्या वाठारांतल्या आणि भाजपच्या. एक्झॅक्टली. मग त्या पंचायतीक कशें तरी करून एक्शन घेवप आणि तांकां बीजेपीन हाडप दिसता म्हाका. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फायनली पंचायत धाकटो भाव, असेंब्ली व्हडलो भाव ते इमिटेट करतालेच न्ही फायनली. आनी खंयच्यो पंचायती बऱ्यो चलतात. हायकोर्टान फाटल्या 5 वर्सान दर्यावेळेवयल्या कितल्या पंचायतीचेर बडी मारल्या ती पळयात. कोयराचें वेवस्थापन बरें करना, तांकां पयशे मेळटात, तांकां साधन सामुग्री सरकार दिता, पूण कोयराचें वेवस्थापन ह्या एकाय पंचायतीक जमना. इतल्यो श्रीमंत पंचायती, इतलो पयसो जनरेट जाता दर्या वेळेवयल्या पंचायतींनी, हो पयसो खंय वता? स्ट्रे कॅटल मॅनेज ते एक्झॅक्टली. सो हाजो अर्थ ते सरपंच तूं म्हणटा तशें खरें, व्हडले भाव विधानसभेन बसतात, धाकले भाव पंचायतीन बसतात. तेन्ना पळयता रे हे करतात आमी कितें करना. हो जरी हांसपाचो विशय जरी आसलो, आमी हांसतात आमचें टेन्शन कमी जावचें म्हणून. कारण इतलो सगळो सांवार आमी दिसपट्ट पळयतात पत्रकार म्हणून, एक निरीक्षक म्हणून, पूण ज्या पद्दतीन कोण सोल्युशन काय ना. हेच प्रश्न आतां कोयराचें वेवस्थापन हो प्रश्न हांव फाटलीं 30 वर्सां गोंय विधानसभेत चर्चेक येताना पळयता. सेम खाजनाचो एक्झॅक्टली. काबार जाली, कोणाक पडूनच गेल्ली ना. कारण प्रत्येकान रावला एकदांचे सगळे काबार जावन थंय बिल्डींग बांदपाक. एक्झॅक्टली. आमी शेतीचो प्रश्न असोच 40 वर्सां जाल्यार आयकतात. शेतीचो प्रश्न प्रत्येक विधानसभेन ताजेर प्रश्न येता. शेतां बुडटात, शेतां कमी जातात, कशे तरी ताजेर उपाय काडपाक जाय. कोणाक इंट्रस्ट ना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग कितले वर्सां जालीं आमी आयकता, ते कांय जायत ना. एक्झॅक्टली. सो विधानसभा म्हळ्यार एक फार्स. ताका आनी दुसरो उपाय ना. तो हें आनीक करचेंच पडटलें. कारण ते आसा आमी लोकप्रतिनिधी आसा आनी खंय तरी हें करपाक जाय कशें म्हणून करपाक जाय. एकच बरी गजाल की विधानसभा आतां चडांत चड पेपरलेस जाल्या. आतां विधानसभा इल्ली आधुनीक जावपाचो प्रयत्न करता, एनवायरमेंट फ्रेंडली जाल्या. कारण एका टायमाचेर म्हाका याद आसा इतले दाट क्वेश्चन आन्सर्स आमकां दिताले आनी ताजे कितलो पेपर वेस्ट जातालो. आयज सगळें ई पेपर जाल्या, सगळें ऑनलायन सगळे क्वेश्चन आन्सर मेळटा आनी सगळ्यां एडवांटेज लोकां खातीर अशी जाल्या की पयलीं आन्सर्स मेळटाले फक्त पत्रकारांक मेळटाली आनी कोणाक मेळनासली, अमेरिकेक मेळटाली. आतां तूं डायरेक्ट सगळी क्वेश्चन आन्सर जी इवन आन्सर करूं ना ती सुद्दां ऑनलायन अवेलेबल आसा वेबसायटीचेर. विधानसभा गोवा विधानसभा.com अवेलेबल आसा. इनफॅक्ट ह्याच संदर्भात न्ही लोकांक आमी एक आव्हान करपाक जाय ह्या कार्यावळींतल्यान. तें आव्हान अशें की तुमी विधानसभेचेर लक्ष दवरात. तुम्ही वेबसायटीचेर वचून ही सगळी प्रश्न तपासात, तांच्यो जापो तपासात, ह्यो जापो तपासात. इतल्याच खातीर न्ही की गोंय आमी जें पळय म्हणटात तें गोंय खंयचे दिकेन चल्लां. आमचो विधानसभेचो सूर आनी आमचो विधानसभेचो मुखवटो जो पळय आहा तो कसो आसा, तो लोकांक पुरक आसा काय कितें, तो विकासाक पुरक आसा काय कितें, तो गोंयच्या फुडाराक पुरक आसा काय कितें, आमचे आमदार कशे तरेन परफॉर्म करतात, तांची दाखय लिपय म्हळ्यार कितें, ते खरें सत उलयतात काय कितें, तांचे भितर गोंयचे विशीं कळवळो आसा काय कितें, तांकां गोंय फुडार इल्लो बरो जावचो काय कितें, हाचे संदर्भ तळमळ आसा काय कितें, हे सगळें न्ही विधानसभे जर पळयत जाल्यार तांकां लोकांक लक्षांत येतलें आनी लोकांनी हें पळोवपाक जाय. कारण हो दबाव वाडपाक आमी कितें करतात, एकदां तशे आमदार जिखून दिले की आमी आमचें काम सोंपलें म्हणजे आमदार
माकड उडी हांगच्यान थंय मारीत आसतात ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत परत फाल्यां केंद्रान सरकार जर बदलत तर कितले दिसांनी हांगा सरकार बदलपाक शकता हें तूंय जाणा सो हाजे पयलीं हें घडलांय बी ऑल फॉर विकास आमच्या मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर सामकें आमचो तुमचो स्वताचो इतलो विकास ताणें केला की सो हो विकास कसो आसचो हो कितें बाबा करचें लोकांचो दबाव येयलें हें जावचें ना हांव म्हणटाचें की लोकांनी स्वता आतां फक्त मत मारून घरा रावन न्ही लोकांनी सतत जो पळय कितें चर्चा ही चर्चा सतत जशी साश्टी करता 66 सतत पळय आतां सनबर्नाचें थंय आंदोलन चालू आसा दुसऱ्या अर्दान शेतां बुडटात ताजेर पावस पडलो पावसाच्या संदर्भान विकास पळय कसो व्हांवून गेला ताजेर लोक राग व्यक्त करतात साश्टी ही म्हाका दिसता गोंयकारांची एक बरो तो एक हारसो सगळ्या लोकांनी पळोवपा सारको की खंय गोंयांत कितें घडलें ताजेर प्रतिक्रिया साश्टीन भितर ताबडतोब येता पेडण्या अशीच परिस्थिती जाल्या पेडण्या आतां जमनी ना जावपाक लागल्या पेडणेकारूय बी पेडणेकारांनी सडनली पेडणे इतलो विकास जालो मोपा एअरपोर्ट आयलो हांगा ते आयुष हॉस्पिटल आयलें कितल्योश्योच गोश्टी जाल्यो आनी सामको चेहरा मोहराक बदललो आनीक निमाणे कडेन हांव हेंच सांगन की आतां विधानसभा ज्या पद्दतीन चलता ताजेर तुमी नजर दवरात विकास आमकां कशे तरेन जाय हाचो विचार करात फाटले 20 दीस सेगीत पावस पडटा सतत ऑरेंज अलर्ट आनी रेड अलर्ट सतत हें कित्याक लागून घडटा हाजो आंतरराष्ट्रीय संदर्भ कितें वातावरण बदलाचे परिणाम गोंयचेर जायत आसात हो जो पळय कितें पावस फाटले 20 दीस पडला हें अचानक जावंक ना फुडले आतां एक 15-20 वर्सां अशे तरेचो पावस पडलो जाल्यार गोंयचेर कशी आवतिकाय येतली गोंयचेर कशें संकट येतलें हाजो विचार करपाची गरज आसा थोडे 15 दिसाच्या पावसान झाडां पडलीं शेतां सगळीं बुडलीं रस्ते व्हांवून गेले आनी सामान्य मनीस भिवून आसा जवळ 7 जाण मेल्यात हाजे फुडें आनीक पावस सप्टेंबरान मेरेन पडपाचो असोच आकांताचो पावस आनी फक्त सप्टेंबर न्ही ह्याय कांय वर्सान असो पावस येतलो तेन्ना लक्षांत धरात आमकां कशे तरेचो विकास जाय आनी आमचो सोंपुल्लें गोंय जर सांबाळून दवरपा खातीर कितें आमी करपा जाय ताचे खातीर राजकीय संघर्श करचो पडटलो तो कशे तरेचो आसतलो हाजो विचार करपाची वेळ आयल्या निरज आयच्या ह्या चर्चे उपरांत म्हाका दिसता लोकांक एक बरो संदेश आमी धाडूंक शकले आनी तो लोकां पर्यंत पावला अशें आमी आस्त बाळगुया तुमी पळयत रावात गोमंतक TV